गोंयकारांच्या भावनेकडेन खेळचे न्हय म्हण शिटकावणी गोंय राज्य महिला काँग्रेसीची अध्यक्ष प्रतिमा कुटीनोन भाजपाच्यो फुडारी कुंदा चोडणकर आनी वैदेही नायकाक दिल्या। तशेंच मंत्री स्मृती इराणीन राहुल गांधींचेर केल्ल्या वक्तव्याची जाहीर माफी मागची ना तर तांचे आड कागाळ नोंद करतली म्हण गोंय महिला काँग्रेसीन शिटकावणी दिल्या। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। काल बीजेपी महिला मोर्चान प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या आणि त्या प्रेसीत उपस्थित आशिल्ल्यो बाय कुंदा चोडणकर जी जावन आसा वायस प्रेसिडेंट ऑफ महिला विंग ऑफ बीजेपी, दुसरी म्हणटा ती वैदेही नायक जी एक्स मेयर आशिल्ली। ह्यो दोन्ही जावन आसा एक सिनियर बायल्यो, बीजेपीची सिनियर बायल्यो, त्यो सिनियर सिटीजन आसा त्यो। वी रिस्पेक्ट देम, आमी तांकां रिस्पेक्ट करता, पूण तेणी जे काल प्रेस घेतल्या आमचेर आनी फॉल्स एलिगेशन घातलां त्या रिजनाक लागून आयज आमी ही प्रेस आपयल्ली आसा। त्यो जावन आसा सिनियर आनी आमी ताका रिस्पेक्ट करता सारकें, पूण त्यो कितेंय फोटींगपणां करतली आनी फोटींग उलयतली आनी फोटीचो आळ घालतली म्हणून आमी वोगी रावपाना। पयर आमी स्टेटमेंट केल्लो, आमी ही प्रेस घेतिल्ली मडगांवां। तांची जी एचआरडी मिनिस्टर आसा, बीजेपीची मिनिस्टर स्मृती इराणी, तिने एक चिपस्ट एक डेरोग्रेटरी स्टेटमेंट केलो आनी थंय तिने सांगलें की काँग्रेसाची महिला खंय दे बाव डावन टू सेक्शुअल फेवर्स। काँग्रेस महिलास दे बाव डावन, दे ऑब्लाइज टू सेक्शुअल फेवर्स जस्ट टू गेट अ टिकेट। हांगा म्हाका दिसता आमीच न्ही, महिला काँग्रेसाच्यो बायल्यो न्ही, हांकांच इन्सल्ट न्ही हो। प्रत्येक जी बायल आसा आमच्या देशांत ह्या त्या बायलेक एक इन्सल्ट। दुसरें म्हणटा तें पळय, डायरेक्ट तिचे आसा क्लिक केल्यार तो व्हिडिओ दिसती पडटा, ते फूल व्हिडिओ ते डिबेटीक ती कितें उलयल्या ते ह्या महिला बीजेपी महिलांक पयलें पळोवपाची गरज आसा, ते बीजेपी पार्टीच्या लिडर्सांक पळोवपाची गरज आसा आनी लोकांकूय कळूंक जाय आनी तेणी एक्सपोज जावपाक जाय। कुंदा चोडणकर आनी वैदेही नायक हांणी काल प्रेस घेवन आमचेर महिला काँग्रेसीचेर स्टेटमेंट काडला। हांव सांगपाक सोदतां की बाय कुंदा चोडणकर आनी वैदेही नायकाक की तांच्यांनी कसले स्टेटमेंट करचे पयलीं आनी कोणाचेर आळ घालचे पयलीं बरे भशेन ताचेर स्टडी करपाक जाय आनी मागीर प्रेसाक वचपाक जाय।